बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. जे उजवे वाटेन मुडचें म्हज्या बरोबर. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूट कोर पदकां बोगोस मिनीन जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Santo Antônio, Otsoriaco, Milagrizo. काकुतकोर पातकां बोगोस म्हणून जेजू. Moima Bapak, Putak, and Povitatna. आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Amco dyspoto gras, Aisam Kandi, and Amche, Zuklalam Bokshita. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. सांत अंतोन ओच्चोऱ्यांचो मिलाग्रींचो. Kakutkor, Patkam Bogos, Melin Jesu. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. सुम्या काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर. सुम्या काकूत आमची कोर. जेजू क्रिस्ता आयक आमकां. जेजू क्रिस्ता दुलोबायन आयक आमकां. देवा बाप्पा स्वर्गींच्या काकूत आमची कोर. देवा पुत्रा संवसाराच्या सोडवणदारा. काकूत आमची कोर. देवा स्प्रिता सांता. काकूत आमची कोर. पवित्र इंदादी एकलेच देवा. काकूत आमची कोर. सांता मरी सोयंबाचे पदकावेन गोर सांबाळलोली. माग आमचे पासून. सांत अंतोन लिस्बोवाच्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन सेरेफिनीच्या ओर्दीच्या ओनोदा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन तेस्तमानीच्या आर्का. माग आमचे पासून. सांत अंतोन सोर्गींचे जाणवायेच्या बोगतिस्ताना. माग आमचे पासून. सांत अंतोन प्राचिताच्या विजमिता. माग आमचे पासून. सांत अंतोन कालतेपणाच्या आजच्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन नीती पाटी वेतेल्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन आक्सुरकाचे जोईत व्हरतल्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन कुर्साक लोबडोलेल्या इश्टा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन वांजेलाच्या जोलत्या आपोसला. माग आमचे पासून. सांत अंतोन ऑन बावार्त्याच्या कांपेऱ्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन देवचाराच्या कांपेऱ्या. माग आमचे पासून. सांत अंतोन सोपुर्नायेच्या प्रतिमाना. माग आमचे पासून. सांत अंतोन कोशेन मार्तिरा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन पातक्यांच्या उजवाडा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन विजमिताच्या बुजवणदारा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन नेणटेपणांच्या राखणारा. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो उलोवणें दिताय मोन्यांक. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्यांक. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत कोत्ताय. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो आदल्यांक दोळे दिताय. माग आमचे पासून. सांत अंतोन जो तोंट्यांक चलयताय. माग आमचे पासून. सांत अंतोन
जो सांडलेल्यो वस्तू मेलोयताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय माग आमचे पासून सांत आंतोन जो जेवचाराच्या खोटेपण भोजबिताय माग आमचे पासून सांत आंतोन गुन्यांवांक कास लायतल्या माग आमचे पासून सांत आंतोन नीज देखी नेंटवायेच्या माग आमचे पासून सांत आंतोन सोर्गींच्या निर्मलायेच्या फुला माग आमचे पासून सांत आंतोन मोगाच्या आगत्या माग आमचे पासून सांत आंतोन पोलकेपणाची बेपरवा करतल्या माग आमचे पासून दुस्मानाच्या फासांतली निवार आमकां संतांतोन विजा आनी वाडोलांतली निवार आमकां संतांतोन सगल्या पातकांतली निवार आमकां सगल्या संतांतोन आमच्या जिविताचे कालेन निवार आमकां संतांतोन तुझे मजती वरवीं निवार आमकां संतांतोन देवाचे शेले जे संसाराची पातकां धुताय बोगोस आमकां सोम्या देवाचे शेले जी संसाराची पातकां धुताय आयक आमकां सोम्या देवाचे शेले जी संसाराची पातकां धुताय काकूत आमची कोर सोम्या सांत आंतोन जो मेलेल्यांक जिवंत करताय विनोद कोर सगल्या मरणाचे तोरणीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेलेल्या पासून आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे दयाचे माय पाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां सांत आंतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या कोटापणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोजे पासून आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मरें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे दयाचे माय पाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां आमेन सांत आंतोन पोटबेदारा इश्टा जेजूच्या काळजाच्या निवार आमकां दोगदोगांतली जी आमचे पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मरें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे दयाचे माय हांव पाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां सांत आंतोन जो भायर घालताय देंवचाराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक ताच्या फासकांचेर आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तऱ्या मरें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे दयाचे माय हांव पाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदां आमेन सांत आंतोन सोर्गीचे निर्मलायेच्या फुला नितोल आमकां कोर आत्म्याच्या कोटांतली आनी निवार आमची कूड सगल्या पेरिगांतली आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो इग्राज जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मरें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे दयाचे माय हांव बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदांकाल आमेन. सांत तांतून जोपेडेवंतांक भलायकी दिताय. आमचे भलायकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. आमचे माई हांव बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुरांक बोंडाराक वय दर्याच्या उदका वयल्यान चलतल्यांक ओ इबाड जावच्या पेरिगांत आसतल्यांक आनी तोंडाय उंचा बोलायेन चल्ललीं लारां जीं उंचां बोलायतात आमचो आत्मो. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माई हांव बापाया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली. आमची बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माई हांव बापाया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी अदी सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अष्ट्रमदे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माई हांव बापाया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी सदांकाल आमेन. सांत आंतोन जो भुरग्यांक आनी जाणट्यांक दिताय आपल्या संद्याची भोगणी सांबाळून दवर आमचे कुडीचे विसवांची आनी ओतम्याच्या गुणांची सोपून भोगणी. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माई हांव बापाया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांत आंतोन जो मेलयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेलूंक कितेंच आमी ओगडायन तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरे कृपेन बल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. श्रमदे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माई हांव बापाया खातीर विनंती कर आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सांत आंतोन मोरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या पेल्यान काळ आमच्या ओतम्यांचे आनी कुडीचे पेरीक. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझ्या थंय आसा अस्तरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत तांतून जो पावताय सगल्या दुबल्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी पोड आनी मानसुगेच्यो एपार दी ताची गरज तांकां. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा अस्तरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत तांतून लिस्बोआ शारांत जल्मलेल्या आमी जे उपकार आठोवन परगोडटाव अजापाची पदवी आनी आर्गां तुका दितां तुज्या उपकारां पासून मागतां तुजे थंय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा अस्तरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी येतान सदा सदा काळ पापसाहेबाच्या संकल्पा पासून आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोललोले सर्वेस्पो तुजें थंय आसा अस्तरे तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू भागिंची मरिया देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी येतान सदा सदा काळ आमेन. सुरवाते गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7 A14. Ci abbiamo abbattiamo pure sora mi spetto monito coro e se vopito sota io cadio ya dario coro mi sapete a cisaya ci dottoro e no ciao grassa ancora di Gesù ci abbiamo partiamo pure sora mi spetto monito coro. सगल्यांक तुमकां दिव बरी सांज दिव. तुमकां येशू कृपा दिव. माय मोगाचो युकाराचे मिसाच्या बलिदानान आज आमी तिसरें त्रेजेन करता आनी आज किरीत भाशेन 2 इंतेसांवां मुखेल इंतेसांवां आमकां दिल्लीं आसात. पयलें इंतेसांव जावन आसा दिनवासनीचें बलिदान मागूंक लायता. किरीत भाशेन लोरेन्सिनो लुकास आनी फामिली आपले भलायकी पासत आनी आपले फामिलीचे बरे भलायकी पासत बागेवन तातुनीचे मजतीन आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळून आनी आपल्या चिंतलेलीं कामां सगलीं शांती पावूंक तो ह्या मिसाच्या बलिदानान आपल्या खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायता. दुसरें इंतेसांव एल्सी आनी रिचर्ड किरीत भाशेन देवाक दिनवासता सगल्या देण्यां खातीर आनी किरीत भाशेन सांत आंतोनीचे मजतीन मागलेलीं देणी देवान दिलीं देखून ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाचे आर्गां आनी देवाचे उपकार ती आठवयता. आज किरीत भाशेन ह्या त्रेजेनान मांडावळ करता आवलेडी ऑफ वालंकानी समुदाय रेंद्राबाट. किरीत भाशेन हांगासर रावतली सगलीं आमची भावा भयणां आनी तांचे कुटुंबाचे देवान आशिर्वाद घाल म्हूण आमी किरीत भाशेन ह्या त्रेजेनान तांचे खातीर मागुया.
आयच्या दिसाक मागूंक लायता आपल्या खातीर वेल्सी गामा आनी मेल्वी मास्करेनीस बरी भलायकी खातीर. रोलंड मायकल सिक्वेरा आपली बरी भलायकी देवाक दिन वाचून आयच्या दिसा किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानात आपल्या खातीर मागूंक लायता. वेल्वीन आनी केझिया बरी भलायकी आपल्या खातीर मेळूं म्हूण किरीत भाशेन ह्या बलिदानात मागूंक लायता. जुफेरिनो बारेटो किरीत भाशेन आपली बरी भलायकी खातीर मागता. विक्टोरिया बार्बोसा किरीत भाशेन ताका स्ट्रोक आयलो आनी आतां सर्जरी फाल्यां आसा ताची. किरीत भाशेन ही सर्जरी बरी भाशेन जाल्या पुरो म्हूण आपली बरी भलायकी परतून मेळ्ळ्या पुरो म्हूण सांत आंतोनीचे मुजतीन ह्या मिसाच्या बलिदान मागूंक लायता. फातिमा रोड्रिगीस तिका गोडयेन पडपाची आसा. जायते फावटी गूण येता पडटा. किरीत भाशेन आपल्याक ही भलायकी मेळूं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान ती मागूंक लायता. रोजिता फेर्नांडीस आनी फामील, जुआनिता फेर्नांडीस आनी फामील, आंतोनियो फेर्नांडीस आनी फामील हे तिनूय फामिल्यो किरीत भाशेन आपल्या खातीर मागूंक लायता. तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच हांगासर एकटो जाल्ल्या जायत्या आमच्या भावा भयणांक किरीत भाशेन सांत आंतोनीचे मोजतीन जायतीं देणी फावो जाल्या पुरो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया आमची परदेसांत आसलेलीं भावा भयणां जायतीं हांगासर आमचें लायव्ह ट्रान्समिशन पळयतात. तांचेर किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद पडूं आनी सांत आंतोनीचे मोजतीन सगलीं मागलेलीं आनी चिंतलेलीं कामां तांची शाती पाव म्हूण किरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी कॉर्पस क्रिस्ती ही परब समोर उक्तांव आनी आयच्या त्रेजेनाचो विशय सांत आंतोनीच्या मोजतीन उंड्या सोऱ्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी भावार्थान वळखूंक आनी तो दुसऱ्यांक परगटूंक आमचे शिराव सोम्या. आमच्या बावतिस्मा दिसा तावन आमकां भावार्थाचें देणें फावो जालां. क्रिस्ती भावार्थाची ओदीक वळख घेवंक तशेंच उंड्या सोऱ्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी भावार्थान वळखूंक आनी आमच्या बऱ्या देखींतल्यान ही भावार्थाची वळख दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां सगळ्याक आपोवणें आनी जबाबदारी आसा. ह्या आधुनीक काळांत आमी जियेतना मनीस कांय फावटी संवसारी वस्तूंनी फाटल्यान गुल्ल जाल्लो दिश्टी पडटा. ताका देवाच्या उतराक आनी मागण्यांक वेळ आसना. अशें आमी करता तेन्ना आमचो भावार्थ ओदीक वादचे सुवातेर तो इल्लो इल्लो उणो जावन आनी आमी शेळीमोळी जायत वेता. तर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत भावार्थाची वळख वो दोतोन शिकूंक ओदीक भार घेवंक आनी आमचे क्रिस्ती भावार्थाची वळख आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जेजूचो आदार आनी जेजू आमचे शिराव म्हूण ह्या मिसाचे भेटेन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, ही परब किरीत भाशेन स्थापतना दोन हेतू पाप सायबान उर्बान चवथ्यान आपल्या मनान दवरल्यो. पयले सुवातेर ही परब किरीत भाशेन जेजूचें आसरें आमी सगल्यांनी मानून घेवंक आनी दुसरे सुवातेर पवीस सोबेन जेजू खरो जिवो आसा म्हणजे तुमचे मदें जेजू जिवो आसा म्हूण आमकां सगल्यांक जागृत करूंक ही परब दवरल्या. तर हेंच मनान दवरून जायते फावटी जेजूचे जिवे सांदे कशे ह्या संवसारांत जिवंक आमी विसरल्या. जेजू आमच्या काळजांत येता तेन्ना जेजूक आमी घेता. जिवो जेजू आमचे सवेन जियेता ही वस्त भावार्थान मानून घेवंक जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो बेसार माय केल्या. तर आमचे चुकीचें बोगसोणें मागून किरीत भाशेन ह्या वेळार आमी चुकल्या देखून देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध,
हो म्हजो बोड उपरांत. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सुरवंडारा तुझ्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक तुवें आमकां मोगान हो जपांचो संस्कार मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडूय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेसू, जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणी पोरजी कोळीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फरमायला तितलें आमी पाळटले. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवांत 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयांशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोडे तारून
इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोलीचे शांतीचे यत्न करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तान घाले आनी उरलोले अर्दे वेदीचेर रोखयले. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्यांव, ताचें आमी आयकतल्यांव. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत, हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. जाबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. जाबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जाबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकुरणीचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्यात. जाबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जाबाब, सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्यांव. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तीचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्यान आनी अदीक सोपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रोसणेचो न्हय, बोकड्याचें वो पाडकुल्याचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पविस्थानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबोर बोश्टवतल्यांचेर शिदोडून तांकां ती कुडीची नितळकाय दिता आनी पवित्र करता जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवोन जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कोलूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटोच आमी जिव्या देवाची पुजा करून तें रगत आमचें ओतोसकोण मोडनादीक कर्तुबांतल्यान कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कोराराचो मोदेस्त. आदल्या कोराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कोराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. तू
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें ताका सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून बेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताचे फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्त्र दाखयतलो. थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारान वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें ताका मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिन वासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिन वासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें ताका सांगलें, हे म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राजान हांव नवो सोरो पियेसोर ह्या फुडें दाकाचे फळांचें हांव आनीक पिवोवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी केरीत भाशेन एक व्हड दोबाजीक परो समोर उमताव. आनी परब आमी इंग्लीश भाशेन कॉर्पुस क्रिस्ती, आमी कोंकणी भाशेन जेजूच्या बो पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब अशें आमी म्हणटाव. आनी आयचो विशय आमी केरीत भाशेन घेतला, सांत आंतोनीचे मजूतीन उंड्या सोऱ्या रुपान आसलेले जेजूक आमी भावार्थान ओळखूंक आनी तो दुसऱ्यांक परगटूंक आमचे शिराव म्हूण आमी सोम्या लागीं मागताव. मुगार बाबा भयणीनो, पयले सुवातेर एक धाकटुली गोडणी घडलेली सोवियत ह्या प्रेजावांनी तुमकां आतां सांगता. फादर वॉल्टर सिझॅक म्हूण एक पाद्री आसलो आनी ताका सोवियत युनियनान किरीत भाशेन प्रेजावान घातलेलो. आनी जेन्ना तो प्रेजावान आसलो तेन्ना दिसपोटी वावर करूंक ते भायर वेताले. आनी भायर आपलो वावर करता आसतना उक्तेपणी मिसाचें बलिदान भेटूंक ताका मेळो नासलें. म्हणटूच सकाळची चाव जेन्ना मेळटाली, उंडो जेन्ना खातालो, ताची किसपुरां उठतालीं वो बरो कडूक ताचो कुडको उरतालो, तो आपल्या बोल्सान तो घालतालो. सोबे माजार मीस करूंक ताका मेळो नासलें. म्हणटकूच हो कुडको तो बोल्सान घालतालो, तो रात पर्यान आपल्या बोल्सान सांबाळून तो दवरतालो. आनी शेकी परतून जेलीन भितर सरल्या उपरांत रातच्या वेळार हो कुडको काडून हे मिसाचें बलिदान तो ह्या उंड्या रुपान आसून किरीत भाशेन भेटयतालो. कित्याक ताचे कडेन होस्ती नासल्यो. म्हणटूच उंडो जो कडूक जाल्लो त्या उंड्या वरवीं मिसाचें बलिदान तो भेटयतालो. कित्याक सोल्दादांक तर गोमलें जाल्यार ताका जिवेशी मरण आसलें. सुमार 20 वर्सां ताणें हे मिसाचें बलिदान हे तरेन दिसपोटी आपल्या जिवितान भेटयलें. आनी जेजू खरेंच ह्या उंड्या रुपान आपल्या सोव्या आसा आनी आपल्या सांगात्या बरोबर आसा म्हूण तांकांय ताणें इलो इलो कुडको दिवन ही क्रिस्ताची कूड म्हणून ते जियेले आनी आपूण आपल्या जिवितान जेजूक तांणी अणभव केलो. दुसरी एक घडणी आसा. एक पत्रकार आपल्या अग्रलेखान बरयता. तो म्हणटा, एडिटोरियल आपूण बरयता आसतना तो म्हणटा, 30 वर्सां जालीं आपूण एक एडिटर कसो मिसाक वेता. दिसपोटी मिसाक वेता, कोमयाव घेता आमचे सारको. आनी कोमयाव घेवन आपूण परतून घरा येता. पूण म्हज्या जिवितान कसलेंच बदलप हांव पळयना. हांव आसा तसोच आसा. वायट करता, वायट उतरां म्हणटा, गाडयो मारता, पियेता, दुसऱ्यांचेर फालां मारता, दुसऱ्यांचें वायट चिंता.
म्हज्या जिवितान कांय बदलप ना. म्हाका दिसता 30 वर्सां हांवें म्हज्या जिवितान सगळीं विबाडलीं. हांवें कमी हांव घेतलो खरो, पूण म्हज्या जिवितान कांय बदलप येवंक ना. ताका किरीत भाशेन जबाब दिवन एक दुसरो मनीस ह्या अग्रलेख बरयल्ल्याक आपूण जबाब दिता आनी पत्राचेर तो एडिटराक आपली चीट पाठयता. तो म्हणटा 30 वर्सां हांव लग्न जालो. म्हजे पोतिनी सांगाता हांवें म्हजें जिवीत सारलें. दिसपटी म्हजी बायल म्हाका रांदून घालताली आनी ती रांदता तें हांव जेवतालो. ती रांदता देखून म्हजे कुडीचें पोसण जालें आनी म्हजी बरी तरेन परामोस तिणें ह्या जेवणा वरवीं केलो. ती तर रांदी नासली जाल्यार म्हजे कुडीचो परामोस जावचो नासलो. म्हणटा 30 वर्सां म्हजे बायलेन तर म्हाका जेवणा उदेशी म्हजे कुडीचो परामोस केलो जाल्यार दिसपटी जेन्ना हांव मिसाक वेतालो तेन्ना जेजूची कूड हांव शेवून म्हजे उत्मीक जिवितान म्हजो उत्मीक वाड जावंक पावली. वय बाबा भयणो, आज किरीत भाशेन आमी ही जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब समोरुमतना जेजू किरीत भाशेन ह्या उंड्या सोऱ्यान आजीर आसा म्हूण बाबार्थान आमी सोत मानता. ही परब कशी आयली ताचो थोडो इतिहास आमी जाणा जाल्यार अदीक बरें. फ्रांसाच्या देशान ही परब समोरुमताली आनी त्या देशान समोरुमता आसतना पाप साहेब उर्बान चवथो 13व्या शेंकड्यान 1264 किरीत भाशेन ही परब आख्ख्या संवसाराक आमी समोरुमची म्हूण ताणें ही परब समोरुमणी कशी आमचे पवित्र सभेन घडोवन हाडली आनी त्या मेरेनतान आज पर्यंत आमी ही परब समोरुमता. पाप साहेबान जेन्ना ही परब घडोवन हाडली तेन्ना 2 वस्तू ताणें आमचे मोतीन हाडल्यो. पयले सुवातेर ताणें म्हणलें जेजू कुडी रोगतान किरीत भाशेन ह्या उंड्याच्या रुपान आसा. द रियल प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट इन द युक्रिस्ट. दुसरी वस्त ताणें म्हणलें जीजस इज प्रेझेंट इन द बॉडी ऑफ द चर्च. म्हणजे पवित्र सोबेन जेजू खरेपणी जिवो आसा हें आमकां दिसती पडटा. आनी बाबा भयणो, ह्यो खऱ्यो वस्तू आमी जेन्ना 2 दिसाक मिसाचे भेटेंत आमी बाबा भयणीनो कोमिन्यांव घेता तेन्ना जेजू जिवो आसा ताची कूड आमी शेवता म्हूण बाबार्थान आमी सोत मानून ह्या जेजूक आमी शेवता. दुसरी वस्त जेजूक आमी बाबा भयणीनो खरेंच गुडाट कुडीन आमी पवित्र सभेन तो जिवो आसा म्हूण सोत मानून आमी दिसपोटी सगली जिवाड ताची पोरजा म्हूण दाखोड करता. जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन एकठांय जाता आमी सगली जिवी पोरजा जेजून बासायलेली, जेजून मागलेली, आपल्या कुडी रोगतान आमकां सांबाळलेली जिवी पोरजा ह्या वेळार समोरुमता म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेता तेन्ना दाखोड करता. आयचें पयलें वाचप बाबा भयणीनो सुटकेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. थंयसर बाबा भयणीनो मोजेस किरीत भाशेन एक तोस्तान बाबा भयणीनो रोगत घेवन येता. अर्दें रोगत तो वेदीचेर शिवरायता आनी अर्दें रोगत मागीर तो पोरजे लागीं तें शिवरावकांतांचेर मारूंक दवरता. कित्याक जायत रोगत जावन आसा खुणा एकवटाची. आपूण न्हय पूण पोरजा आनी देव एकामेका सोबें करार करता म्हूण दाखोड करूंक पयले सुवातेर तो वेदीचेर बाबा भयणीनो अर्दें रोगत शिवरायता आनी अर्दें रोगत इस्रायल पोरजेचे हेब्राव आसलेले पोरजेचेर किरीत भाशेन तो तें शिवरावन तांकां आनी देवा मदें सोर आसा म्हूण ह्या उतरांनी तो म्हणटा. उपरांत मोजेसान रोगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिवोर मारून म्हणलें सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रोगत हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. म्हणटकूच सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्या आनी ताचें आमी आयकतल्या अशें म्हूण पोरजा भास दिता. वय बाबा भयणीनो, हेंच पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. दुसऱ्या वाचपांत किरीत भाशेन हेब्रावांक बरयलेले चिटीन जें मेंढऱ्या बोकड्याचें रोगत मोजेसान वापरलें पोरजेचें शिवरावंक तें जेजू आपल्या स्वता रोगता वरवीं आपूण मरून पोरजेची करार बापा सोबें परतून स्थापता. आपूण बोली कसो बाबा भयणीनो कुर्चार आपलो प्राण दिवन आमकां परतून बापाची भुरगीं करून घेता. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांचे चिटीन आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. कितें मेळटा? जेजून आपल्या हातांत उंडो घेतलो आनी ताणें म्हणलें
म्हजे शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करचें म्हणून तुमी वचून उमक्या उमक्यागे सांगात आनी तुंय तुमकां तयार करून आसलेलो जागो तुमी वेचून तुंय सगली तयारी करची. आनी जेजू थंय आयलो तेन्ना बापाक दिनवासून ताणें उंडो घेतलो, तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन बापाक दिनवासून ताणें म्हणलें घेयात, हें म्हजें रगत. कितें दाखोड करता? देवाचो पूत आपली कूड स्वता आमकां दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, दिसपोटी आमच्या जिवितान आमी जियेता तेन्ना दर दिसाक आमी कोमन्याव शेवता. जेन्ना आमी कोमन्याव शेवता तेन्ना ह्या कोमन्यान कोण आसा? पवित्र उतरां पाद्री हांगासर म्हणटा तेन्ना तो म्हणटा, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. म्हणजे आमच्या सगल्या पासत जेजून खुर्सार मरून आमकां परतून बापाची भुरगीं केली आनी आपलें जिवीत समोर पिलें. ते भाशेन आपूण जेन्ना आमकां ही क्रिस्ताची कूड म्हण आमच्या हातार ताटार आमचे जिबेर दिता, ही जेजूची कूड आमी शेवता तेन्ना आमी खरेंच जिव्या देवाक शेवता म्हूण तो जेजू आमकां उगडास करता. भावार्थान ताची कूड आनी रगत आमी शेवता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमची उत्मीक वाड जावंक तो आमकां उलो मारता. दुसरे सुवातेर पापसाहेब उर्बान म्हणटालो, आमी जेन्ना ही परब समोरमता तेन्ना जेजू हे गुडाट कुरीन जिवो आसा म्हूण आमकां दाखोड करता. आपले पवित्र सोबेन जेजू खरेंच जिवो आसा. ही पवित्र सभा कोण? तूं आनी हांव. आमी जेन्ना दिसपोटी जेजूक शेवता आनी दिसपोटी जेजूक शेवून आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना ताचे नमुणे, ताची घेतलेली शिकोवण दुसऱ्यांक दिवंक दिसपोटी वावरूंक आमकां तो उलो मारता. पुरायच्या दिसा ही परब समोरमताना आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर जेजून केलें तशें आमी करूंक जाय. आनी ताणें कितें केलें? घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. हांवें तुमचो गुरू जावन तुमची सेवा केली जाल्यार तुमी एकामेकाची सेवा करूंक तो आमकां आज्ञा दिता. भाऊ भयणीनो, आमी दर दिसाक जेन्ना कोमिन्यांव घेता तेन्ना खरेंच ही जेजूची कूड आमकां एकवटान आमचो बांदपास हाडटा जाल्यार आमकां विचार करूंक गरजेचें. आमच्या जिवितान एक कुटुंब कसो आमी जियेता तेन्ना एकवट आमच्या कुटुंबान आसा जाल्यार आमकां विचार करूंक गरजेचें. आमच्या समुदायांत आमी जियेता तेन्ना खरेंच एकवट आमकां आसा जाल्यार आमकां विचार करूंक गरजेचें. आमच्या गांवांत आमी एक पोरजा कशी जियेता तेन्ना एकवटान आमी जियेता जाल्यार आमकां विचार करूंक गरजेचें. आज आमी परब समोरमताना आमी तो जियेना जाल्यार परतून एकदां आमी एकवटान जियेतल्या म्हूण भास आमी दिवया. दुसरे सुवातेर जेजून आपले सेवे चाकरेंतल्यान आपलें जिवीत सारलें. आमी बाबा भयणीनो मेळटा तेन्ना सयेक मेळटा ते प्रमाणे आमचें जिवीत एकवटान आनी सेवे चाकरेन सारूंक आमी प्रयत्न करूंक गरजेचें. तो जायते पावटी आमकां दुसऱ्यांची सेवा करूंक सयेक मेळटात. ही सेवा आपस्वार्थी मनान करची न्हय, पूण उदीक निस्वार्थी मनान आमी करूंक गरजेचें. जेन्ना म्हजो भाव थंय उबो आसा आनी हांव जाणा कोदेल्यो रिती आसात, ताका सांगचें जागो भरून काडचो. जेन्ना म्हजो भाव मिसाच्या बलिदानान वांटो घेना, हांगा थंय पळयता तेन्ना ताचें दान मोन ह्या मिसाचेर आसचें म्हूण हांवें सांगचें. जेन्ना म्हजो भाव वायट रस्त्याचेर चलता, म्हजी भयण वायट मार्गार चलता, उदीक ताची सेवा करून ताचें बरेपण हांवें करूंक ताका हांवें 2 बुजवणीचीं उतरां दिवंक हांवें मुखार सरचें. जेन्ना म्हजी भयण पिडेंत आसा ताची खबर घेवंक हांवें वचचें. जेन्ना म्हजी भावा भयणां पयशांक बाबा भयणीनो लालयतात आनी म्हणटात आमचे लागीं कांयच ना, आमी बुकेन मरता, कितेंय फूल ना पाकडी दिवन आमी आदार करची. सेवेचें मन आमी आपणावचें. तिसरी वस्त आमच्या जिवितान आमी करची ती जावन आसा मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवन आमकां शेवटाक आशिर्वाद मेळ्ळा. वचात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शांतीची हातयारां आमी जावचीं. हांगातान भायर सरल्या उपरांत गाडयांचो शिवोर आमच्या तोंडांत रोखडोच येता. मोबायलाचेर तर आमकां कोणें उलयलें गाडयांनी आमी पाचारता. आमकां वाटेर वेता आसतना कोणेंय कितें वायट म्हणलें जाल्यार ताका वायट उतरां आमी परतून दिता. आमच्या शेजार सामाऱ्याक एकामेकाक आमी
पळोवंक सुद्दां सोदिना बाबा भयणो. आमच्याच घरान घोव आनी बायल एकामेकाचो संबंद बरे तरेन सांबाळिना. शांतीन जिवंक आयची परब आमकां उलो मारता. तर आमकां कृपा मागुया. पयले सुवातेर एकवटान आमी जिव, दुसरे सुवातेर सेवे चाकरेची मनशां आमी जावं, आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमी खरेंच शांतीची हातयारां जावं. 30 वर्सां जेजूची कूड शेवून म्हजी ओत्मीक वाड जाली अशी त्या अग्रलेख पत्रकाराक त्या मनशान जबाब दिलो जाल्यार आमी दर दिसाक जेजूक शेवता तेन्ना आमची वाड जावं. आनी जेजूची परब आमी समोर उमतना फादर वॉल्ट सिझेका भाशेन दर दिसाक मिसाची बेटीन उमेदीन आमी किरीत भाशेन आमी भावार्थान वांटो घेवन सांत आंतोनीचे मजतीन आमकांय सगल्यांक भाग्यवंताच्या मार्गार व्हरूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रूसार चडलो तो मेलो आनी ताका तिकिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतां जिवे आनी मेल्ल्यांची मजती करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक हे परबे समयार जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आमी समोर उमतना आमी सगळीं सेवे मोनाची शांतीची आनी किरीत भाशेन एकामेकाच्या एकवटाची हातयारां जावं आमची कांय मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी क्रिस्ती भावाताची आनी पवित्र सभेची शिकवण आपले पोरजेक शिकोवंक आनी तांचो भावार्थ वाडोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे अवघड परिस्थितीन पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय घेवंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. आमी सगल्यांनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजूचें आसणें वळखून घेवन जेजूचेरूच आमचो भावार्थ कोलावन जेजू आमच्या जिविताचें बोल आनी कान पियोन म्हूण मानून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आयज जायत्या गांवांनी मिसाची भेट संबरमूंक आनी जेजूक उंड्या रुपान शेवंक फावो तें सोंपेपणां मेळनात. तांचे लागीं हें भाग सोदांच मेळना आनी तांचो भावार्थ जेजूचेर तांणी ओदीक आनी ओदीक कोलावंक तांचे पासत मागुया. आयच्या दिसा त्रेजेन करूंक इतेसां दिलोल्या पासत मागणें करूंक लायलोल्या पासत तशेंच मिसाची मांडावळ करतल्या पासत सात आतोनीचे मोजतीन कुडी ओतम्याची भलायकी फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव सुर्गींच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यान आमकां फावो जाल्यार ती दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोने वेडार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26. Soria ci, somia
आमच्या काळजाची भेट कोता बापा मारून गेले काले तुझ्या मागांसमोर पिता निर्मोल भेटून या सोऱ्याची सोम्या शिजून ती गोडोली मागचे होन आपले वासरोगो आले ओसून आमच्या ओतल्या मोशा बाबा भयणीनोय मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवबापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा हो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोण्यांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कुडान रगत घेतल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सुपूर्ण एकवट जाय सकोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पोविहीत बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योद ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली सावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली सावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत वारोयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मोळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कितोन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटूया, तुझ्या कुर्सानी बुडून जीवनपणा ओंबे, तुवेलांका सोडले सोम्या, संसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रोगो सेतला आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टगोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. हामा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन दर आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्णेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुज्यो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार जेजूची कूड आनी रगत आमी उबारतल्या आमची सगली मागणी त्याच जेजूक आमी ह्या वेळार भेटुया. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू किरीत भाशेन उंड्याच्या रुपान जिवो आसा आनी आपले पवित्र सोबेन जिवाड आजून आसा, तर आमी पवित्र सोबा कशी एकामेकाक भोगसूंक जेजून सुर्गीच्या देवाक आमचो बाप म्हूण शिकयला. खतखत्यान जेजून शिकयलेले मागणे आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्ली पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेक तांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्मदतांक उलय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आसत्या तोंडान
माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची कापूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी होच तो जिवो देव आमचे मोदें आसा. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. ते म्हज्या भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुज्या देवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मैपासान तुज्या भुरग्यांक एवेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हरत्या सुखाची सुफोड कुणां जेजूचे उमळीक कुडी रोगोत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलोले सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातसो बसूया. बाबा भयणीनो, आमची बाबा भयणां हांगासर सांत आंतोनीची त्रेजनां करतात आनी किरीत भाशेन आपल्याक मेळिल्लीं देणी, आपल्याक मेळिल्ले उपकार ह्या वेळार मिसाचे भेटीन तुमी भेटयतात. देवाचे व्हड उपकार पयली सुवातेर तुमी हांगासर हीं त्रेजनां करूंक आनी सांत आंतोनीची मजूत घेवंक येतात देखून. तुमच्या उदारपणा उद्देशी आमचो हो कार्यक्रम, ही मिसाचें बलिदान, हांगासर मांडावळ, हेर वस्तू चलतात. किरीत भाशेन आमी दिनवास दिता, तुमी आमकां जायत्यो वस्तू दितात देखून. कोण तरी आमकां दिता फुलां घालपाची ही सुविधा, म्हणजे आपणाक आपल्या कुशेन कोण तरी आमकां बुके हाडटा फुलांचो हांगासर दवरता. आमची थोडी बाबा भयणां भेटवणेच्या वेळार केन्नाय केन्नाय आमकां भेटवणी दानां कशीं दितात. तुमच्यान जाय जाल्यार
ती दानां हाडून हांगासर मिसाच्या वेळार भेटवणी कशी दिवंक जाता. आमकां हो माटो घातला हेर वस्तू हांगासर केल्यात दिसाक सुमार 15,000 रुपया खर्च येता. तुमच्या उदारपणाचेर आमी विस्वास दवरता आनी आमी जाणाव सांत आंतोन केन्नाच मागलेल्यांक ना मोडिना. ताचेच मजूतीन आमी हो सगलो ताची त्रेजेना आनी हांगासर करपाचो आमचो वावर आमी फुडें व्हरता. हाका लागून आमकां डोनेशन आयल्यान ते भाशेन एका बऱ्या देखणारान आमकां दिल्यात 2,200 रुपया, बऱ्या देखणारान 200 रुपया, बऱ्या देखणारान 500 रुपया, एक बऱ्या देखणारान आमकां दिल्यात 1,000, एक बऱ्या देखणारान 5,000, एक बऱ्या देखणारान आमकां दिल्यात 500 रुपया, एक बऱ्या देखणारान 2,000 आनी एक बऱ्या देखणारान 500 रुपया. तुमच्या ह्या उदारपणा खातीर आमी खेरीत भाशेन तुमकां दिनवासतांव आर्गां दितांव आनी सांत आंतोनीची बेसांव तुमचेर पडूं म्हूण आमी मागतांव. सुत्राय दोची आमी मिसां दिवंक वेता तेन्ना आमच्यो भयणो रोजी आनी नमिशा तुमकां खेरीत भाशेन आपलो आदार दितले. तशेंच तुमी तर कसलेंय डोनेशन दितात रोखडेच ते रिसीट तुमकां थंयसर बरोवन दितले. उपकार करून तुमी रिसीट व्हरचो म्हूण आमी मागतांव. कोणाकूय तर मिसाच्या बलिदानांत आपल्याक कितेंय स्नॅक्स दिवची कुशी आसा प्लीज कॉन्टॅक्ट द कमिटी, कित्याक तुमी हाडटलेंत आनी तिवूय हाडटलीं गोडबोड जातलो. म्हणटच आदी फुडें तुमी तांकां कळोवचें म्हूण आमी मागतांव. आनी ह्या तुमच्या उदारपणा खातीर आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी जायती मांडावळ करता. जावं आमचो भाव हांगासर बरे तरेन आमकां मायक घालून आदार दिता, आमचो मॅथ्यू आसा, आमचो भाव नातानियल आमकां बरे तरेन हें सगल्याक लायव्ह ट्रान्समिशन वचूंक आमकां आदार दिता. आमची गायन मंडळ आसात आमकां सदांच मिसाचे भेटेन गायन करूंक आमकां आदार दिता. हांगासर येतले आमचे सगळे पाद्री भाव आमकां किरीत भाशेन प्रवचन करून देवाच्या उतराचेर आमकां स्फूर्ती दितात. आमच्यो भयणो मार्टिना, नमिशा, रोजी हेर सगळीं वाड्या वाड्यान घातलेलीं सॅक्टरां आमकां किरीत भाशेन बरे तरेन हांगासर मांडावळ चलोवंक आनी किरीत भाशेन आमी बरे तरेन मिसान वांटो घेवंक आदता. ह्या जाग्याचो आमचो किरीत भाशेन चलयतो दोनी आमकां मॅक्स डिसोज आनी ताची फामील किरीत भाशेन आमकां ही सवलत दिता देखून काळजांतान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा ती मीस हांगासर भेटयतली आपले इंतेसांव ती भेटयतात. किरीत भाशेन एक कुटुंब कसो तांचे खातीर आमी मागता. आमचो साकिस्ताव तशेंच हेर आमची भावा भयणांची आमकां आदार करतात. कोणाची नांवां चुकल्यां जाल्यार तुमी आमकां बक्षिचें म्हूण आमी मागता. आनी आदी फुडें सांत आंतोनीची मजत तुमच्या सगल्यांचेर आसूं. वयर आमचो भाव पिटर जायते फावटी थंयसर आमकां बरे तरेन थंयसर एक बरें आमकां शेड घालून आदार दिता. आमचो भाव झेवियर आमकां लायट घालून बरे तरेन आमी पळोवंक आनी ट्रॅफीक सांबाळूंक आमकां आदार दितले सगळे आमचे भाव तशेंच ट्रॅफीक पुलीस तांकांय काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सुरविस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. सांत आंतोनी पासत मागणी किरीत भाशेन आमी आमचे हात जोडुया आनी ह्या भाग्यवंता फुड्यान आमची मागणी आमी धरून हे त्रेजेनांत आमी वांटो घेवया सगलीं बरोबर. नमान तुका सांत आंतोन तूं व्हरतोताय फूल निर्मोडांचे आनी उलोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटिकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोरला दिवून भोव खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बरवशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोडा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना
एकुणतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं ओळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. पवीस सोबेच्या सोर मुखेल्यांक कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या बरे भलायकेन सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोड म्हाका मेळूं. सोर पिडेस्तांक आनी कुश्टवतल्यांक तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्यांचें देणें नाशिल्ल्या काजारी जोड्यांक तें देणें फावो कर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजी मजूत लाबय. म्हज्या पातकाची खुरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हडतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेंत विस्वासान सोम्याची चाकरी करून तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक बापाक वाकाडूं ताका भोगूं आनी आशिर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय अशें जावं. कितें भाशेन पिडेस्तां खातीर आमी मागुया. भुरगे नाशिल्ल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सोम्याचे नांवीन आमचो आदार. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गतीक सांपडलेल्यांक सांबाळ करूंक आनी भलायकी लाबोवंक प्रार्थोन करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची ओतम्याची आनी मोतीचे पिडेन कुश्टवतल्याच्या तुज्या चाकरा चाकोरणीचे तुजी दोयाळ दिसगाल आनी तुवें रोचिल्ल्या ओतम्यांक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितोड जावन बेगीनूच तुजे दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सव्या आसूं तुमकां राखूंक. तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक. तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक. तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जोडून करूंक. तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Bagyun Santo namche pasod vidotiko. Pratuya सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बाग्योन तांतोनी खऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गुरज्या कांता कासोल्यांचो तीर बरोसो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगल्या आमच्या गोसांनी ताची मोजूत आमकां मेळू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आनी सांत आंतोनीचे मोजतीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक गीत घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25.
Sodawe glory immortal. Abba Pacha Dara. Sodawe glory